काजी उपरांत अंदू बाबत हवामानाचो आंब्याकूय मार बसला। 8 वेळो पावस आणि वाडट्या तापमाना खातीर गोंयकारांक अंदू फळांच्या राजाचो आस्वाद आदले भशेन घेवपाक मेळचो ना। हाचो परिणाम म्हणून मानकुराद आंबो आजून 1600 ते 1800 रुपया डझन आसा। गोंयचे आंबे बाजारात येवपाक लागले उपरांत आंब्याचे दर उणे जातात। अंदू गोंयचे पीक उणे आशिल्ल्यान दर वाडिल्लेच उरतले अशी सध्याची स्थिती आसा। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। गोंयात 5000 हेक्टर वाठारात आंब्याची लागवड जाता। सरासरी हेक्टरा फाटल्यान 2 टन आंब्याचे पीक मेळटा। हाका लागून गोंयात 10,000 टन आंब्याचे पीक येता। अंदू 6,000 टना वयर पीक पावचे ना अशी सध्याची स्थिती आसा। हे विशीं माहिती दितना शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय सांगतात, पोरू लेगीत आंब्याचे पीक उणे आशिल्ले। अंदू ताचे परस उणे आसूं येता। अंदू आंब्याचे पीक सरासरी परस 40% उणे आसा। अंदू उसरा मेरेन पावस पडलो उपरांत तापमान वाडपाक लागले। हाका लागून आंब्याचो चवर करपलो। बार्देस तिसवाडी म्हालात आंब्याचे पीक चड जाता अशें तांणी सांगले। डोंगुर्ले ठाणे वाठारात नेस्टर रेंगल आंब्याची लागवड करता। मानकुराद, केसर, आम्रवल्ली हांचे सयत 70 जातींच्या आंब्यांची लागवड तांणी केल्या। दर वर्सा सरासरी 1 लाख आंबे विकपाक बाजारात धाडटात। अंदू मात 25,000 मेरेन आंबे धाडपाक पावले। अंदू बाबत हवामानाचो परिणाम आंब्याच्या पिकाचेर जाला अशें रंगेलान स्पष्ट केले। तापमान वाडले हाका लागून चवर करपलो। तापमानाचो मार आंब्याच्या पिकाक बसलो। ताका लागून पीक उणे जातले अशें रेंगल हांणी सांगले। पणजेचे आवेर्तान मिरांडा हे शेतकारांक आंब्याची लागवड तशेंच जतनाये विशीं मार्गदर्शन करतात। बाबत हवामानाचो अंदू व्हड प्रमाणात आंब्याक मार बसला। सारे तशेंच हेर कामां खातीर शेतकारांनी केल्लो खर्च फुकट गेला। अंदू 50% वयर आंब्याचे पीक मेळचे ना अशें तांणी सांगले। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीर www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।